नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. अक्षयपात्राच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक विधानसभेत आक्रमक. आप मजत गटाचेर सरकारान केला अन्याय, विजयान उपरासलो प्रश्न. कॅसिनोत लायव्ह गेमिंग करीत जाल्यार तांचे परवाने करतले निलंबीत. संबंधीत कॅसिनोचेर कायद्या प्रमाण जातली कारवाय. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप. अडेच हजार मुणकार केशींमदल्यो 2300 केशी सोडयल्यात. 1800 केशींची सुनावणी आसा चालू. मुणकार कायद्यात बदल करचो ह्या आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मागणेक मंत्री बाबूश मोन्सेराताची जाप. लायटीच्या खांब्यावयल्या केबल्सांचो प्रश्न उच्च न्यायालयात आसा चालू. फुडल्या कांय दिसां भितून जातली सुनावणी. सुनावणे उपरांतूच ह्या विशयाचेर उलयतलो, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार. गोंयच्या धरणांनी फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर आसा बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो. काळजी करपाची गरज ना, सांगता उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार. मे म्हयन्याच्या अखेरे मेरेन जातल्या आमठाणे धरणाच्या गेटीचे दुरुस्तीचे काम. दिवचले आयडीसी वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करपाक जातात बरे त्रास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. अधिवेशनाच्या सुरवातेक अक्षयपात्राच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधक बरेच आक्रमक जाले. अक्षयपात्रा गोंयांत हाडून सरकार राज्यातल्या आपमजत गटाचेर अन्याय करता म्हणून आमदार विजय सरदेसायान हो विशय मांडलो. सरकारान शाळांनी मध्यान आहाराचो कॉन्ट्रॅक्ट अक्षयपात्र संस्थेक दिल्या उपरांत विजय सरदेसायान हो विशय विधानसभेत मांडपाचे उतर दिल्ले. अक्षय पात्रा येता सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयकार आसात, गोंयच्यो बायल्यो त्यो पायार उबो रावच्यो म्हणून मनोहर पर्रीकारांनी स्कीम हाडिल्ली. ती जर तुम्ही मारूंक सोदताय स्पीकर ना आजूच घेवंक जाय. तुम्ही कितें आज आमी घाला हे काल काडले आमी. तुम्ही आज कशें हे करताय? मारियो मिरान कसो इम्पॉर्टंट जालो तुमकां आज ओवर अक्षय पात्रा? सांगा तुम्ही म्हाका. मारियो मिरानाक हांव मानता, पूण अक्षय पात्रा येवन गोंयचे बायलांचे पोट मारप हे तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता? मागीर हे कॉलिंग अटेंडन्स चेंज करा आणि ते घ्या. ना स्पीकर साहेब ते घ्या, कॅन्सल करा आणि घ्या. क्वेश्चनवर जावपाक या. तुझा स्टार क्वेश्चन बाबा. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1A. Yes. Answer as per computer sheet. Yes. कॅसिनोत लायव्ह गेमिंगांक परवानगी ना. तशे प्रकार घडले जाल्यार संबंधीत कॅसिनोचे परवाने कांय काळा खातीर निलंबीत करतले अशे करप्यांचेर ह्याचे फुडें गेमिंग कायद्या प्रमाण कारवाय जातली म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत म्हायती दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान कॅसिनोत लायव्ह गेमिंग चलता म्हणून केल्ल्या आरोपांक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. कॅसिनोच्या विशयावयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत बोवाळ घातलो. गेमिंग आयुक्त नाशिल्ल्या कारणान कॅसिनोत लायव्ह गेमिंग चलता असो आरोप युरी आलेमावान केलो. तशेंच पूर्ण वेळ गेमिंग आयुक्त नेमपाची मागणी तांणी केली. आज जरी तो चयल्या स्पीकर सर, इफ यू कम बाय एअर दाबोलीम और मोपा, द फर्स्ट थिंग that hits you is a casino. If you come by train, major station, the gaming wheel is visible first. If you come by road, एक किलोमीटराचेर what you see, activities of CSR, casino advertisement, road dividers, police shelters. पणजे जरी तर येयल्यार स्पीकर सर, मांदोवी न्हंयान दिसना. हिंगा फक्त ऑल ऑफ दीज आर ब्लॉक्ड बाय कसिनोज. आनीक आज वॉट इज गोवा नोन फॉर, that was known for sun, sense, fun and freedom, but today is being known for gaming, drugs, narcotics, prostitution in the name of these casinos. And that's because sir, wide official gazette, serial number 1, number 44, dated 31st January 2020, this government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner. Full time appoint karung na gaming commissioner. Anik speaker sir, hejer answer dila several places ki एक कोडे 109 स्क्वेअर मीटर हा, एक कोडे 110 स्क्वेअर मीटर हा. या हाफ टाइम गेमिंग कमिशनरान या कसिनोचेर या 5 वर्सांनी कितले कोडे वचोन इन्स्पेक्शन केली, कितली रेड मारली. स्पीकर सर, आज जो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिलेलो आहा
15 ऑन शोर कसिनो गोंयांत आहाय म्हणून 15 आणि दे आर परमिटेड बेसिकली टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक अँड स्लॉट मशीन. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. कॅसिनोत लाईव्ह गेमिंगाक परवानगी ना. तसे प्रकार घडल्यार संबंधित कॅसिनोचे परवाने कांय काळा खातीर निलंबित करतले. अशे करप्यांचेर हाचे फुडें गेमिंग कायद्या प्रमाण कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधी पक्ष फुडारीच्या प्रश्नाक जाप दिली. The work would be completed within 18 months after the work order. And now what Cabral Bab has pointed out, you have not mentioned. स्पीकर सर ताका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेंच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेंच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता. Excise license suspend code. म्हणजे स्पीकर सर आनी जेच्यो एक्सायजा लायसन्स आमीच हें केलां तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे जे आमकां जर गेमिंग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स Gaming Commissioner. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2022 सुरू आशिल्ल्यो 2500 मुणकार केशी मदल्यो 2300 केशी सोडयल्यात जाल्यार 1800 केशींची सुनावणी चालू आसा अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सद्याचो मुणकार कायदो गरजेवंतांक आदार दिवपाक उणो पडटा ताका लागून ह्या मुणकार कायद्यांत बदल करपाची गरज आसा अशी मागणी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें विधानसभेत केली. That the government is aware that Munkarial Act provided better protection to the Munkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Munkarial cases. Speaker sir, there is been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjustments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladas to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases. Which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. 1971 जो कायदो जालो तो कायदो सुधारित करून सगळ्या मुणकारांक एकदम असो एक हक्क दिवपाक त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय ते जागेचो रायट दिवपाक जाय अशा तरेचो एक कायदो हाडप हे स्पीकर सर आज गरजेचें आहा. गोंयच्या धरणांनी बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो आसा तेन्ना फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर कसलीच काळजी करपाची गरज ना. मे म्हयनो म्हणसर राज्यांत उदकाची पुरवण बरी आसतली अशें आश्वासन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. मजगतीं आमठाणे धरणाच्या गेटीच्या दुरुस्तीचें काम जें आसा तें मे म्हयन्याच्या अखेरेक पुराय जातलें अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. 250 MLD पाणी आपल्याला इथं साळ नदीमधून काढता येईल जे होण्याची शक्यता नव्हती. कालवा फुटला तर आपण हात काढले कुरवाळीत बसायचं होतं. आता ते परिस्थिती राहणार नाही. 2025 मे नंतर तो एकदा ते कमिशन झाली बॅरेज आणि पंपिंग हाऊस 2 पंपिंग स्टेशन आहेत. ते कमिशन झाली की आपल्या एंटायर नॉर्थमध्ये जास्त पाणी येईल. कमीत कमी 50-100 दिवसाला सहज येईल. शिवसनोऱ्याला पण मिळेल ॲडिशनल पाणी. दुसरं साऊथमध्ये पण अशाच पद्धतीने 2 बजेट घेतले जाते जेणेकरून साधारण 110-120 MLD पाणी मिळेल. शिवाय साळावलीला जो PWDचा प्रोजेक्ट घेतला आहे 100 MLDचा त्याचा पाणी पुन्हा एकदम मडगाव वास्कोपर्यंत होईल. सो एप्रिल आणि मेची सर कशी तर आता फक्त हे 2 महिने आपल्याला थोडंसं पेशन्स घ्यावं लागेल. हे 2 महिने पुढच्या वर्षी ही अडचणशी राहणार नाही. आत्तासुद्धा कसं आहे तसं आपल्याकडे मुबलक पाणी आहे
पण काही वेळेला मॅनेजमेंटमध्ये सिस्टम आपली सप्लाय सिस्टम पुढं ब्रेकडाऊन झाला, पुढं अजून काय झालं, व्होल्टेज कमी झाल्यात. परवा माझं पंचवाडीला व्होल्टेज कमी झाली, त्यामुळं पाणी लिफ्ट करता येईना असं पण थोडंसं. ऑफकोर्स व्होल्टेज हे कमी येणं हे वारंवार होत नाही, अजून कधी मध्ये होतं. काही अडचणी असतात. आणि गेटीचो तो विषय झाला ते घडव्या रिपेअरिंग ते केन्नापर्यंत चालू आसा मेपर्यंत कंप्लीट झालं. मेपर्यंत रिपेअर हो, अगदी अगदी. मागीर थंय स्टोरेज स्टार्ट जातली काय स्टोरी आसा पण ती कमी आसा. आलवारा जमीन धारकांक मालकी हक्क मिळवून दिवपा खातीर दुरुस्ती कायदो हाडपाचें उतर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें. सत्तरी भागांतल्या आलवारा जमीन मालकीच्या हक्का खातीर आमदार देविया राणेन विधानसभेत प्रश्न मांडलो. पुर्तुगीजांनी ही जमीन लोकांक शेतकामां खातीर दिल्ली. गरजेच्या कागदपत्रांक लागून आलवारा जमीन मालकीचो पूर्ण हक्क जमीन धारकांक मेळूंक ना अशें आमदार देविया राणेन सांगलें. कित्याक चडशे सगळे मॅक्सिमम लँड जे होल्डर्स आसा 70 भागान दे आर ऑल अल्वारा लँड होल्डर्स. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा दॅट दीस वॉज गिवन बाय द पोर्चुगीज इतले वर्सां पयलीं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसीस. आणि आतां आफ्टर पोर्चुगीज गेले बट गोवा डॉमिनंट ड्यू 1965 ॲक्ट, पण the laws are still not very clear, the title holder is still not very clear, and the landholders are in a state of legal uncertainty. The land revenue reforms आणि डिसाइड केलें की प्रोविजन करपाचें, रेग्युलरायज करपाक अल्वारा लँड होल्डर्सांक आणि अगेन्स्ट फिक्स्ड अमाउंट. सो एटलिस्ट गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमचे 2000 तरी एप्लिकेशनां पेंडींग आसा फॉर रेग्युलरायझेशन. बर्थ सर्टिफिकेट मागता, डेथ सर्टिफिकेट मागता, बट इतले वर्सां पयलीं आमच्या भागान रजिस्ट्रेशन जायना आशिल्लें. Speaker sir, I assure the honorable member we will look into it. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या जोड रस्त्याचें काम ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन पुराय जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर जमनीचें 80% भूसंपादन जालां आनी 14 जाणांक प्लॉट वांटपूय केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर कांय शेतकऱ्यांचे जागे नकळत ह्या प्रकल्पाक गेल्ल्याचो विशय आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत काडिल्लो. स्पीकर सर, 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाच्या अंतर्गत हाच्या खातीर जवळपास आमी 93,960 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणजे 2.47 किलोमिटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. भितरले 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हें कंप्लीट जालां. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या उपरांत म्हणजे फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. फक्त कनेक्टिविटी खातीरच प्रॉब्लेम जाता, कारण सरकाराक कितेंय करून ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर तो रोड जो रोड कनेक्टिंग रोड आसा पळय वीच इज 4 लेन रोड फ्रॉम द NH 66 टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कंप्लीट करपा खातीर आयजूय सकाळी स्पीकर सर म्हणजे ऑनरेबल MLAन इनिशिएटीव्ह घेतलात, पण हांवूय पर्सनल त्या लँड ओनरा कडेन उलयलां आनी तेणी कन्सेंट दिता म्हणून सांगलां. एके वाटेंतल्यान कन्सेंट आनी उरलेलो लँड एक्विजिशन म्हणजे येता त्या एप्रील म्हयन्यांत आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हें बाळगिता. लायटीच्या खांब्या वयल्या केबल्सांचो प्रश्न सध्या उच्च न्यायालयात चालू आसा. उच्च न्यायालयान पुराय रकमेतली 20% रक्कम तांकां भरपाक लायल्या अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. ह्या विशयाचेर फुडल्या कांय दिसां भितर सुनावणी जातली. सुनावणे उपरांतूच ह्या विशयाचेर उलयतलो अशें मंत्री सुदीनान सांगलें. सर खंय तरी इलेक्ट्रीक पोलाचेर जे केबलाचो फाटीं विशय चलतालो, जे केबल कटींग गेल्लेले, तो विशय खंय पावलो आसा? हे एक म्हणजे हो सगळो जो विशय आसा तो सबज्युडिस आसा. हायकोर्टात केस आसा. ह्या दिसांक तेचें हियरींग आसा. हायकोर्टान ऑलरेडी तांकां 20% ऑफ द टोटल एमावंट भरा म्हणटा. ताचेर ह्या फावटी हायकोर्ट कितें दितात त्या नंतर आमी तेचेर भाश्य करता. सरकार जाय ते उलोवपाक शकता, मात विरोधकांक उलोवपाक दिवप न्हय हें चुकीचें. हाका लागून विरोधकां मदीं समन्वय आसप गरजेचें आसा. सगळे मुद्दे एकाच मनशान मांडचे परस दर एकल्यान एक विशय मांडपाक जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. आमी लोकांक अपयशी थारायतात अशें विजयान सांगलें. मेळना न्ही, आमी कितें आमी जगा भायले न्ही, आमी गोंयकारूच आनी हे सरकारान हांवें काम केल्लें आसा. सो आय ऑल्सो नो कोणाचे कितले मेरेन पावूंक शकता ते. पूण हाजे वयर तर तुमी फट मारतले आनी ती फट पोचोवपा खातीर ओपोजिशनाक उलोवंक दिवचें ना. इट इज नॉट रायट. आनी हें आज चालू आहा गोंयांत.
आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ओपोजिशनांनी कॉर्डिनेट करून करूंक जाय आशिल्लें. आतां हांव चिंत्तालो हें कित्याक जायना काय सगळ्यो इश्यूज हांवेंच कित्याक काडप हे आमी डिवायड करूंक जाय आशिल्लें. कित्याक जायना ना आमची चूक आहा तातूंत. आमची चूक आहा म्हणल्यार हे इतले इश्यूज हांवें काडपूच न्ही. हांवें थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप म्हणल्यार शॅडो कॅबिनेट म्हणजे कन्सेप्ट वेस्टमिनिस्टर मॉडेलान आहा इंग्लंडाक आहा की एक प्रायम मिनिस्टर आसता जाल्यार दुसरो ओपोजिशन लिडर आसता. दुसरो एक पोर्टफोलियो घेवन आहा TCPचेरूच उलयता. 5 वर्सां ओपोजिशनान आसतना तो फकत एक सब्जेक्टाचेर उलयता आनी मागीर गव्हर्मेंट जालो जाल्यार तो मंत्री जाता. अशें जावंक जाय आशिल्लें. बाय वे ऑफ ओपोजिशन MLAs ऑल्सो लर्न द रोप्स. तो सब्जेक्ट ते शिकूंक शकता. अशें आमी करूंक जाय आशिल्लें. खूब कारणां आसूंक शकता. एफेक्ट गोंयकारांक जाता दिसना कारण एफेक्ट जाता गोंयकारांक खूब त्रास गोंयकारांक त्रास जाता आनी वी आर फेलिंग द पीपल. उलोवंक मेळना म्हाका वायट इतल्यान दिसता कित्याक दीज आर नॉट माय इश्यू, दीज आर पब्लिक्स इश्यू. अधिवेशनात विरोधकांक आपले प्रश्न मांडपा खातीर फावो तसो वेळ मेळना ह्या विशीं BSCचे बसकेंतूय चर्चा जाल्ली. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक चडांत चड वेळ दिवचो हो निर्णय समन्वयान घेवपा खातीर आपलो यत्न आसतलो अशें सांत अंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार उलयलो. तांकां टायम मेळपाची गरज ना कित्याक ते खंय ना खंय रुलिंगान आसा. बट आमी ऑपोजिशन आसा. ऑपोजिशनाक आमकां टायम मेळपाक जाय आनी टायम मेळना म्हणून आयज स्टार्टींग BSC मिटिंगेकूय आमी सांगलेलें की बजेट सेशन जें आसता ताका आमकां एक स्पेसिफीक टायम एलोकेशन जावपाक जाय म्हणून तो टायम दिना. पळय ऑपोजिशनाचें कॉर्डिनेशनाचें अशें कांय ना. टायम म्हणटा तो प्रत्येक जाय. हांव एक पार्टी लिडर आसा. पार्टी लिडरांक टायम दिवपाक जाय. आमी BSC मिटिंगाक तोच डिमांड केल्लो की प्रत्येक पार्टी लिडराक टायम दिवचो म्हणून जो सफिशियंट टायम आसतो. कित्याक तुमी पयलूच सेशन आसा तें 3 दिसाचें घेता. तितून आमकां गव्हर्नर स्पिचीन 2च दीस उलोवपाक मेळटा. बजेटाचेर आमकां उलोवंक मेळना. सो पर्टिक्युलर पार्टी लिडर्स जे आसा तांकां टायम मॅक्सिमम टायम दिवचो कित्याक जे गोंयभरांतले इश्यूज जे आसा ते हायलायट करपाचे. आमकां आमच्या खेळा मैदानाचेर फुटसाल ग्रावंड नाका. पंचायतीच्या ह्या प्रस्तावाक आमचो विरोध ना. ग्रामसभेतूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली आसा. तरी लेगीत पंचायत हो प्रस्ताव फाटीं घेना. कारण खेळा मैदानाचेर हो फुटसाल ग्रावंड उबारलो जाल्यार हेरांक खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली असो हुस्को आवडे कोटंबीच्या थळाव्यांनी उक्तेला. मजगती पंचायतीन पयलीं खेळा मैदानाची देखरेख करची मागीरूच फुटसाल ग्रावंड उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. आमगेलो पंचायत फुटबॉल ग्रावंड आमगे एंटायर विलेजी फॉर एग्जाम्पल आवेडे धरून कोटुंबी खोंगोळ सगळी धरून एकूच ग्रावंड आहा आमकां आतां फुटबॉल खेळपाक. आनी आमगेले 2 क्लब आहाय रजिस्टर्ड आनी त्या दोनी क्लबाचे प्लेयर हिंग प्रॅक्टीस करता आमी गांवचे. आनी आमी आयकलां आतां की हिंगा दुसरो कसलो ग्रावंड येता म्हणून गोवा फुटबॉल एसोसिएशन रजिस्टर्ड आहा. आनी आतां आमगे आतां कितें आनी कितें फुटसाल सो फुटसाल करपा आनी आमगे ग्रावंडा लुगार ना. म्हाका दिसता पयलीं सगळे तुमी मेजरमेंट घेवचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन की हिंगा तो फुटसाल बसता वो ना तो. सो आमगेलो ओपोज ना गांवच्या लोकांक कोणालो ओपोज ना आनी ग्रावंड करपाक. पूण ह्या लुगारा जावची ना तो आनी करचो. आमगे कांय ऑब्जेक्शन वी आर सपोर्ट करता. पूण हिंग जायना तो. हिंग फुटसॉल ग्रावंड करपाक घेतलो तेमी तेन्ना हांव घेता तेन्ना हांवें जेय उचाल्ले की व्हिडियोच्या की हो बसता ग्रावंडार तुवें ग्रावंडा आनी फुटपाथ हेजे मदीं बसता हे तुवें पळयला. तेजे आन्सर तेगे म्हाका तो सारको दिवंक शकलो ना कित्याक तो ऑफिसान बसून तें करता आनी कोण करून हाडून दिताय तेका. आनी सेकेंड हांवें उचाल्लें की ग्रामसभेकूय उचाल्लें की एक स्पेशल ग्रामसभा घे आनी जे फुटबॉल प्लेयर टोर्ना हे आहाय आमगेले क्लब आसाय दोनी आनी रेफ्री आसाय आनी उरलेल्या लोकल हांकां आपोवन एक बसया आनी तेजेर डिसायड करया की तूं कितलो बसता हें सगळ्यांक दाखय. ग्रावंड खंय बसता आनी हो जो व्हडलो 11 सायड ग्रावंड आहा तो ल्हान करूंक पडटा काय ना हें सगळ्यांक पटोवन सांगाय म्हणून. तेय ते आजून 1 म्हयनो जालो 1 म्हयन्या भितर घे म्हणले ती ग्रामसभा तेणी घेतलो ना. नाल्यार तांकां स्पेशल एक थोडे जाणां म्हणल्यार क्लबांक पूण अध्यक्ष तांकां आपोवन रेफ्री आपोवन आनी पंचांक आपोवन सुद्दां ते इतली सगळ्यांनी ग्रामसभे सगळ्यांना त्या कामां हो एक ठराव घेतलो. त्या हेजेर सुद्दां तेमी कांयच डिसिजन घेतना आसतना डायरेक्ट तेमी इनॉग्रेशन ठरयलें. 1 म्हयन्या भितर इनॉग्रेशन हें तुगेलें मिटींग घे म्हणली. तें घेतना आसतना आज 27 तारखे तेमी इनॉग्रेशन दवरला. ह्या ग्रावंडा बद्दल आमगेलो फुटसाल जो ग्रावंड जो हांगा येता तेजे आमगेलो सारको विरोध. कित्याक लागून हो सद्या ग्रावंड आहा तेजी हें कांयच ना. सारकें सगळें पाड घालून दवरलें आहा. कोणाचें हेजेर लक्ष ना. होच ग्रावंड तर सारको ना जाता तो ग्रावंड करून तेका फाल्यां
मेंटेनन्स आहा फुटसाल तो तेका टफ आसता तेका आनी कितें लोकोण आहा हें आहा तें रनिंग डिस्टन्स ना तो ग्रावंड पळय प्लेन आहा हो प्लेन हांगा बसता काय ना कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतना हांवें पळय ग्रामसभेक घातलें तेजो सरपंच एबसेंट आसलो सेक्रेटरी सांगलें तुवें एक स्पेशल ग्रामसभा दवरची आमगेले प्लेयर आहा एक्स फुटबॉलर सालगांवकारां हेका तेका स्टेटी रिप्रेझेंट केल्ले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन पब्लीक डोमेनान दवरचो आनी पब्लिकाली सजेशन घेवन तुमी तो मागीर बसता काय ना तो पळोवचो आमगे कितें ऑल्टरनेट प्लेस आहा एक्वायर केल्ल्यो ते प्लेसीर घालात आमगे ऑब्जेक्शन ना म्हळ्यार ग्रावंडार तुमी हे ग्रावंड पाड घालून तो आमकां नाका कित्याक अशें दवरून ते व्हायट एलिफंट करून कांय फायदो ना चेंजींग रूम केले हें केलें तें कांयच हें ना आमगे ग्रावंड एकू आहा 80% भुरगे फुटबॉल खेळटात सो भुरगीं हांगा बरे वयर सरते JFDC हांगा ट्रेनींग चलता त्या भुरग्यांक फाल्यां जातलें आनी सगळें बरे भशेन करचें आमगे हेर कांय ना दादागिरीन करता हें तें आमकां कोता येना लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवचो कॉन्फिडंट कोण कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा GFA कोणा हाडचो मेजचो आनी तेणी हें सारकी करून दाखोवचें लोक मडगांव नगरपालिकेन कर शुल्क वाडोवचें न्हय अशी मागणी विरोधी गटांतल्या नगरसेवकांनी केला मंगळारा ह्या नगरसेवकांनी ह्या विशय निवेदन पत्र मुख्य अधिकाऱ्याक सादर केलें पालिकेच्या बसकेंत 10 ते 20% मेरेन कर शुल्क वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ली मात सुदारीत दर पळयले जाल्यार 200% मेरेन वता अशें विरोधी गटांतल्या नगरसेवकांचें म्हणणें सगळ्या वॉर्डांचें सर्वेक्षण पुराय जाय मेरेन पालिकेन नवे कर शुल्क लागू करचें न्हय अशी मागणी ह्या नगरसेवकांनी केल्या ही आमची वाडयल्ले आसा आमची जेन्ना कावन्सील मिटींग हांगा आशिल्ली वाडोवपाची तेन्ना फकत 10 to 20% हें वाडोवपाची केली आतां अशें की पळोवपाक गेल्यार एक तर 50% वाडयल्ले आहा एक कडेन 100% वाडयल्ले आसा खुबशे अशे वाडयल्ले आसा आमी CO गायड मेमोरेंडम दिला जे आमचे सद्या सर्वे चालू आहा सगळ्या वॉर्डांनी सर्वे करता जी सर्वे आमी म्हणटा ती बेगीन करचे जे आमचे येवपाचे आसा सगळे ते पयले हाडा तुमी कित्याक सर्वे केले जाल्यार भरपूर आमचे इन्कम येतले जे आमचे एज्युकेटेड जे आमचे गार्बेजीची फी आसा कितली वर्सां 10 वर्सां जाली ती आसा आमकां येवना 70 वर्षी नाका पेट्रोल पंपाचे म्हणटा ते आसा मागीर आमचे जे म्युनिसिपालिटी 17 लाख स्टाफान हें केल्ले ते आसा आमचे फाटले आमचे सोप्या कलेक्शनाचे तेजे पयशे आहा हाऊस टॅक्स कोणाचे भरून ना कोणाचे हे इनलिगल जे चालू आसा दुकानां बांदलेली हे बांदलेले तेंचे पयशे ते हाडा न्ही ते पयलीं घेवन आमकां सर्वे करा ते पयलीं हाडा मागीर तुमी ते वाडोवपाचें तें करा ते इन्कम येल्यार आमकां हें नाका कमी कमी आमची कितलेशे इन्कम येतले म्युनिसिपालिटी ते म्हणटात आमी फकत घेतले 20% 10 to 20% त्या पयशांना आपणा पार्टाक सांगलेलें आहा आपण 10 to 20% आमी हें केल्लें आसा ते इतले 50% केले ते 50% बारीक लोक जे शॉपां जे आसा दुकानकार जे वेंडर्स आहा जे हे आसा तांकां हें माल पडटलें आनी आमी फातोडाचे जे आसा आमी सगळे कावन्सिलराक सायन मारून आतां CO दिल्ली आसा Explain. I think some of you must have been there for the press conference. Honorable Chairperson is explaining, justifying the increase. Comparative statement. We had 3 Class A municipalities, Class 1 municipalities, and all the chief officers in the municipality are Class 1 officers in the government of Goa and deputation. So, considering Margao is the biggest town in Goa, it's a commercial capital. Considering all those, and we have a comparative. In Panjim and Vasco, they have comparatively increased. In many areas, their fees for the services they render is much more than what we have served. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात